वाळपय होंडा वचपी महामार्गार रस्त्या कुशीक कोण कोयर हाडून उडयता हें कळना। दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसात। ह्या कोयराचो येरादारी करप्यांक तशेंच हेरांकूय त्रास जाता। गोरवांय तशींच हेर जनावरां हो कोयर उस्तून उडयतात। एक दीस मदीं घालून हो कोयर पंचायत निवळ करता। तरी ह्या सुवातेर कोयरान रस्तो भरिल्लो आसता। जे फुडें कोणूय जर कोयर उडयतना दिसलो जाल्यार दंड दितलो अशी शिटकावणी मावशेचो सरपंच सोमनाथ काळे हांणी दिल्या। आयज जो हांव हांगासर उलोवपाक रावला तेजें कारण म्हणल्यार एकूच की तुमी हांगासर पळोवंक शकता की सगळो हांगासर रोडाचेर मेन रोड जो रोड वाळपयच्यान होंडा वयता आनी होंडाच्यान वाळपय येता त्या रोडाचेर सगळो कचरो उडोवन सगळे हांगासर बुरशे आनी सगळो घाण करून दवरलेले आसा। तुमकां सांग म्हणल्यार एकूच की हे जो कचरो उडयता तो दिसाचो कोण उडयना, फक्त रातचे येवन उडयता। हांव अल्टरनेट डेज हांव हो कचरो कितें आसा तो क्लीन करता आनी हांगा म्हणल्यार एकूच हो जो रोड आसा हो मुवमेंट करपाक आसा। लोकांक हांगासर कचरो उडोवपाक रायट ना। हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की हेच्या फुडें जर म्हाका हो कचरो हांगासर असो कोणी मनीस दिसलो उडयतना जाल्यार हांव तेजेर स्ट्रीक एक्शन घेतलो आनी ताका हांव फायन मारतलो। दुसरी गजाल म्हटल्यार हो जो कचरो आसा हो मेन रोडाक आसा, अशें न्हू की खंय सायडीक ना। लोकांक तेचो वास येता, लोकांक हांगासर प्रॉब्लम जाता। कितलेशे लोक म्हाका फोन मारून विचारता बाबा हे कचरो कोण उडयता, पूण आमी आयडेंटिफाय करूं शकना कित्याक लागून लोक रातचे येवन उडयता। सो हांव लोकां कडेन विनंती करता, तो म्हाजो लोकल आसूं किंवा तो वाळपयचो आसूं किंवा मंगळारच्या बाजाराक कोण धंदो करपाक येता तेंच्यांनी हांगासर घाण करची न्हू, तेंच्यांनी निवळ दवरपाचें